ट्रॅफिकाचें आमचें कॉलेज चालू जावपाचें लोकांचें मेन एंट्री एम.ई.एस कॉलेजी कडेन वचपाचें म्हणल्यार ही मेन एंट्री जाल्ल्या आनी फकत एक काम ब्लॉक जाल्लें पायपलायना लागून तेंच्यांनी एवरी डिपार्टमेंटान तेंच्यांनी इन्फॉर्म केला मिनिस्टराकय इन्फॉर्म केला तरी पण ते कोण इंट्रस्टूच घेयना म्हळ्यार कितें म्हळ्यार हेंच्या सपोज एक काम जायना जाल्यार कशें जातलें फुडलें काम सपोज ते इतले स्टेजीर पावले सपोज हें जायना तें काम सोडून वचपाचें प्लॅनिंगान तशें कोणाक त्रास जाता लोकांक त्रास जातले न्हू फकत आमचे जशें संतोष बाबान सांगलें की हांव एकूच सांगता रिक्वेस्ट ही मात्र मिडिया थ्रू हांकां लोकांक सांग हांकां जे कोण इंचार्ज तांकां सांगपाक पयता तुमी मातशें बेगीन एक करून क्लियर करून दिले आमचे ही मेन पॉयंट जे आहा एम.एस कॉलेज जंक्शन ते क्लियर जाता नाजाल्यार ते काम लोक फाल्यां म्हाका दिसता लोक सगळे इतले पॉप्युलेशन हांगा लोक कितले लोक हिंगा रावता सगळे लोक फाल्यां रोडाचेर येतले लोकांक मेन म्हणल्यार इशू एम.ई.एस कॉलेज हांगा लोक भुरगे येतले हिंगाचे पयलींच हिंगा प्रॉब्लम जाता कितें जंक्शनाक सपोज आमी सकयल ते सायडीन वचपा जाल्यार आमचे थिंगा दिसा कडेन वचून टर्न मारून आनी हे सायडीन परत रावन थिंगा आमचे वरीचे सेकंड गेटीक टर्न करून भितर येवचें पडटा व्हडले इशू जाल्ले आनी ते हेचे करता पळय का तेंकांय कितें तेंकांय बेगीन काम कंप्लीट केल्लें जाय तेका लागून ते कॉपरेशन जालें ते कशें कंप्लीट करतलो तेंकांय लोकांक त्रास दिल्ले तेंकांय नाका तेका लागून ते रेडी आहा काम करपाक पूण इशू जाल्ले पायपलायना लागून तेका लागून हांवें जशें संतोशान सांगलें की बेगीनचे मातशें कोणी तरी मातशें इनिशिएटीव घेवपाचें मातशें लक्ष दिया आनी मातशें प्लीज हें करून दिवपाचें आमी फकत इतलेंच करपा आमकां सांगपाक मिडिया थ्रू आमी सांगपाक हो 1 म्हयनो जालो हेंच्यांनी रस्तो खोडला एम.व्ही.आरान रस्तो खोडला आतां ते रस्तो रिपेर म्हणजे बरें करपाकूच लागून हें काम चालू आहा आमी एप्रिशिएट करता की ते फास्ट काम करता पण प्रॉब्लम कितें जाला तेंचे कडेन जेन्ना हांव येयलो कित्याक लागून डिले जाता तो ते सांगता म्हाका ते जेडाय होटेलाचे नाफ्ता पायप आहा ते पडलेले आहा आनी लास्ट 6 म्हयने तांकां ते फॉलोअप करता तेन्ना पायप काड म्हणून हे जर पायप काडना ते कशें काम करतले काम करपाक सामकें डिफिकल्ट कित्याक तेंचे JCB वयर येयना सकयल येयना आतां 1 म्हयनो जालो ते स्ट्रगल करता इल्लें काम करता बंद करता इल्ले ट्रकूय वयर येयना ती माती भरपाक आनी जेडाय हॉटेल इतके कित्याक आमची तेंच्यांनी जर पायप काडना हेंचें काम एम.व्ही.आराचें काम डिले जातलें एम.व्ही.आराचें काम डिले जाल्यार आमकां रस्तोय मेळपाक डिले जालो आनी तुका खबर आहा M.S कॉलेजी येवपाक एकूच रस्तो बारीकसो आहा आनी तेतून लोक सगळे सामकें स्ट्रगल जाता ते बॉटलनेक जाला ते M.S कॉलेजीचो एक रस्तो आहा तो सिद्धार्थ कॉलेजान जो वयता तो सो हांगा कॉलेज स्टार्ट जालें आतां भुरग्यांचे स्कूल स्टार्ट जातले ते भुरगे वचपाक प्रॉब्लम जाता सगळ्याक सो लोक परत म्हाका फोन करता बाबा रस्तो केन्ना जातलो आतां तांकां विचारलें ते म्हणटा सर आमी आनी खरें तें काम रात दीस करता पण तांकां विचारल्यार सर म्हणटा जेडाय हॉटेल आनी नाफ्ता पायपलायन जेडाय हॉटेल नाफ्ताची एज वेल एज अडानीचे पायपलायन 2 पायप कॉपरेट करना आनी त्या खातीर हें काम डिले जालां ते हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगूंक शकता मिनिस्टरांक की आमकां जितके त्रास जाता ते बेगीनच्या बेगीन सॉल्व करपाक जाय कित्याक जो पर्यंत हांकां तुमी मॅसेज धाडना किंवा फोन करून सांगना बेगीनच्या बेगीन काड न्ही पायपलायन तो पर्यंत हें काम बेगीन जावपाक ना आनी ह्या काम जर बेगीन जायना लोकांक हातूंत त्रास जातले जवळ जवळ आतां 1 म्हयनो ऑलरेडी जाला पावस पडत जाल्यार आनी डिले जातले आनी ते म्हणटा जर हें पायप जर विदीन 15 डेज काडना 15 म्हणजे आतां बेगीनच्या बेगीन जर काडना जाल्यार काम ते बंद थेतले कित्याक बंद थेतले कारण तांकां ते परवडना कित्याक इतको JCB 2 हांगा पडलेले आसता रात दीस कामूच जायना आनी ते आमकां लोकांक खूबच त्रास जाता आनी आमी एज अ पंच हांव झडटा लोकांक सुविधा दिवपाक बेगीनच्या बेगीन कितके फावटी हांगा पायप उदकाचे पायप फुटता सकाळीं फुटले सांजचे फुटले 2 दीस उदीक नासता हांगसर की हें अशेंच चालू उरत जाल्यार लोकांक कितके त्रास जातले बरें गॅस पायप काल गॅस नासली लोकांचे 100 म्हाका फोन येता गॅस ना गॅस कित्याक ना जाता कित्याक काम जर फटाफट जाल्लें जाल्यार हे प्रॉब्लम आमकां जावपा नासले लायट मदीं ना सो हे प्रॉब्लम गव्हर्मेंटान आमच्या मिडियमांच्यान हांव तांकां सांगपाक सोदता मातशें हांगसर लक्ष दिया लोक खूब त्रासान आहा प्लीज आनी जेडाय हॉटेल पायपलायनीक सांगा अडानीक आयच्या आयज ते क्लियर करपाक नाजाल्यार आमी सगळे रस्त्यार येतले आनी हो मेन रस्तो हांव बंद करतलो सगळे लोकांक त्रास जाता हांव तुमकां सांगूंक शकना लोकांक कितके जाणटे बिणटे लोकांक त्रास जाता कित्याक कशें वयतले पळय तुमीच पळया हे पॉसिबल ना हांगसर म्हाका खरेंच दुख्ख दिसता गव्हर्मेंट हेजेर एक्शन कांय घेयना म्हणून ते हांकां जेडाय हॉटेल तांची पायपलायन एवरी टायम ते फोडटा तशेंच सोडून चलतात परत ते रिफिलींग करना आनी ह्या दुकानवाल्यांक कितके त्रास जाता एवरी टायम ते फोडटा वयता थंयच्या थंय भीक घालून वयता हें कितें चलना खंय तरी गव्हर्मेंटान लक्ष घालपाचें BJP गव्हर्मेंट आमचो हेजो अर्थ न्हू की आमकां त्रास करीत रावपाचें हांव रिक्वेस्ट करता बेगीनच्या बेगीन हें काम आटोपान हाडपाचें हाचो एक रेसिडेंट आतां आमकां कळून येयला की हांगा फाटल्यान जो नाफ्ता लायन आहा अडानीचो तो गेल्ल्या 15 दिसांनी तेंच्यांनी तो काडूं ना एंड बिकॉज दॅट लायन इज नॉट बीन रिमूव्ड दीस वर्क हॅज स्टॉप नाव
so far it has not rained much, but the day it rains heavily, all this mud is going to come on the main road. And the main road is going to anyway get blocked, choked because of all this mud. So we are not against development, but development has to be done properly, not in this manner. Everybody needs to cooperate, they need to come together and they need to do it properly. President of Vidyanagar Association. It is very sad to see that the developments are not being taken place in a proper given time. But as you can see, because of this, the localites are facing a lot of problems. Now since the monsoons are arriving, we request the government to take up this project in a very positive way and help the residents in this area to lead life in a peaceful way, because otherwise it's becoming really a big problem for everybody, because they are not putting out the pipelines. We are facing a lot of problems, and as sir said, there is only one road bottleneck, and it's actually inside the residential area it is becoming a problem because of the traffic. And as Valmiki sir said, once it starts raining, the highway is going to get blocked, and that is going to create more havoc. So we request the government to please look into the matter and solve the problem as early as possible. Thank you. इशू आ रहा है, आदानी वाला कॉपरेट नहीं कर। लास्ट 6 महीने से NHA ने 2-3 बार नोटिस भी इशू किया है, तो बंदा कोई भी पाइप शिफ्ट नहीं कर रहा है। इसकी वजह से पूरा काम अभी अटक गया। इधर 1 महीने से भी हमारा मिशन स्टक हो गया है। नफ्ता का भी लाइन भी अभी 6 महीने से उनको भी नोटिस इशू किया। अभी लास्ट 1 मंथ से उन्होंने मूवमेंट किया। अभी मैक्सिमम 15-20 दिन में करके देगा बोल रहे हैं, उन्होंने प्रॉमिस किया अभी, लेकिन आदानी अभी तक कॉपरेट नहीं कर रहे। अदर साइड ऑलरेडी हमने काम सस्पेंड कर दिया, क्योंकि तो अभी 200 मीटर लाइन पूरा एक्सपोज है। कभी भी कुछ रात में कोई ड्रिंक करके कोई डैमेज कर दिया, पब्लिक सबको भी इश्यू है। हम बोल के थक गया, अभी लेटर देकर हमने उधर काम सस्पेंड किया हुआ है। अभी इधर भी देख रहा, अभी 1 हफ्ता नहीं हुआ तो फिर मिनिस्टर साहब को मिलने को देख रहे, PWD मिनिस्टर साहब को। उन्होंने एक नोडल ऑफिसर को अपॉइंट किया देश के काम के स्पेशली। काम रुकना नहीं मांगता है, बिफोर दिसंबर टोटल काम क्लोज करने का। उसके लिए हमारे तरफ से स्टेट से क्या कॉपरेशन किया मिनिस्टर करने के रेडी है। मिनिस्टर साहब को मैसेज दिया था कल, उन्होंने बोला 2 दिन में नहीं हुआ तो हमको बताइए, मिलिए बोला था। कल मिलने को देखा मिनिस्टर साहब को। मेन आदानी का इशू हो रहा है मेन, बाकी व्हाट्सअप वाला पब्लिक सब हमको कॉपरेट कर रहे हैं। पंच साहब भी सब लोग कॉपरेट कर रहे हैं, इतना काम हुआ नहीं तो डिफिकल्ट है काम करना है। गवर्नमेंट ने अभी उनको वार्निंग कर रहा है, क्योंकि इधर कर रहा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमको उधर काम बंद रखना पड़ा उधर। लेकिन लाइन से एक्सपोज रहेगा, हमको भी तकलीफ, आपको पब्लिक को सबको तकलीफ है। अभी मिनिस्टर साहब से एक बार बोल के नहीं हो रहा तो सस्पेंड करना पड़ेगा काम। मिनिस्टर साहब एक्शन ले रहा तो फिर काम हो जाएगा, इशू नहीं है। हम काम करने के रेडी है, डे ने 24 आवर्स करने के रेडी है, क्योंकि मानसून भी आने वाला। बिफोर मानसून हमको थ्रू करना पड़ेगा, क्योंकि 19 में भी मंडे से कॉलेज भी चालू हो रहा है। उसका पहले हम लोग थ्रू करने को देख रहे हैं पूरा लाइन।